मडगांव एसजीपीडीए घाऊक नुस्तें बाजाराकडेन दिसान दीस वाडपी ह्या कोयराक लागून हो बाजार काय गटार हे कळपाक मार्ग ना। फाटले कांय दिसा आदी एसजीपीडीए नुस्त्या बाजारा लागसर थर्माकोल आनी कोयराचे ढीग शेतांनी उडोवन शेतांचेर अतिक्रमणां जावपाक लागला असो हुस्को लोकांनी उक्तायल्लो। कांय म्हयन्या आदी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी एसजीपीडीए नुस्तें बाजाराकडेन वाडपी हळशीक कोयराचेर नियंत्रण हाडचें म्हणून आवाज काडिल्लो आनी ताचेर जिल्लो अधिकाऱ्यान हो वाठार नितळ दवरुपाचो आदेश लेगीत दिल्लो। मात दिसान दीस ह्या परिसरांत हळशिकावण्या कोयरांत वाड जायत आसा। थर्माकोलाच्या कोयरा सयत गोरवांचे सापळे लेगीत ह्या कोयरान आतां सापडपाक लागल्यात। ताका लागून ह्या वाठारांत गंभीर दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा। It's a dangerous situation. We lost. It is a matter of shame. We condemned this kind of delays. आणि SGPD ऑफिस हांगाच आसा, कलेक्टरेट ऑफिस हांगासरल्यान 1 किलोमीटर पसून 2 किलोमिटराचें आसा आणि इवन कलेक्टर और द म्युनिसिपालिटी हॅव फेल्ड टू डू देअर बेसिक ड्युटीज। गार्बेज हें आसा तर आतां लोक हांगा नुस्तें मारपाक येता, थंयच किडे पडटा, थंयच बुरशेपणां जाल्लीं आसात। हें इतलें सुंदर मार्केट केल्लें, आज त्या मार्केटाची अवस्था पयली जाल्यार इट इज अ मॅटर ऑफ शेम। कट्टेन नाक बुडून जीव दिवपाचो। हाजो तो पावस आयलो तर डेंगू हे जातलो, तुम्ही तयार रावात लोकांक सांगतात। हेंच न्हय, तेची पळय गायेचे मांस ती आसा मागीर स्केलेटन बी थंय पासून उडयल्या, मागीर सुणी माजरां थंय उडयल्या। म्हणजे आमचे कोण हांव कोण हँडल करता तो, म्हणजे म्हाका दिसता ते केन्ना हांगा येयत ना म्हणून। आम्ही सध्या आसा मडगांवच्या एसजीपीडीए रिटेल फिश मार्केटा भितर आनी हो दक्षिण गोंयचो एक मुख्य बाजारपेठ म्हणल्यार जाता। काणकोण ते सांगे आनी मडगांव केपें मडगांव आनी आजूबाजूचे कुंकळे सगळे लोक हांगा येतात। हो एक 1 पॉयंट सेंटर। हांगा तुका भाजी, नुस्तें, चिकन, मटन, बीफ सगळे तरेचे माल तुका मेळटा आनी हांची जर परिस्थिती पयली जाल्यार एकदम बिकट आसा। काही महिन्या फाटीं काँग्रेस पार्टीचे काही लिडरांनी दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक एक मेमोरंडम दिलें आनी ताचे नंतर कलेक्टरान हांगा एक ऑर्डर काडिल्ली की हो मार्केट निवळ दवरात। पूण आयज जर हांची परिस्थिती पयली जाल्यार एकदम बिकट आसा। हांगा थर्माकोलाच्यो राशी पडल्यात आनी ह्यो राशी आतां शेताक पावपाक लागल्यात। त्याच बरोबर आतां आमकां दिसून आयलां की हांगा मेल्ल्या जनावरांची, मारिल्ल्या जनावरांची, हांगा जे जनावरां मारतात ते जनावरांची हाडां डायरेक्ट व्हरून ती शेतांक उडयतात आनी हाका लागून रोगराई पसरपाचे चान्सीस चड आसात। म्हणजे त्या हातूंत बसून जीव बसून ताजेर ते पसरपाक शकतात अशी परिस्थिती आसा। आनी कांय दिसांनी पावस सुरू जातलो, मागीर कांय करपाना। ऑलरेडी हांगा डेंगूच्यो केसी वाडिल्ल्यो आसात। सो आमी रिक्वेस्ट करतात की बेगींतल्या बेगीन हो कचरो काडचो आनी हांगा जे कोण डंप करतात तांकां फायन मारची, तांचेर कारवाई करची आनी हांगा डंपिंग करपाचें बंद करचें। म्हणटकीर खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंदे वळखनाका।